50 वर्सां आदीं मंगळूर दिएसिजींत बिस्प बाजील साल्वादोर सोस आनी ताच्या 6 वावरडी याजकांच्या निरंतर वावराचो फळ जावन दिएसिजीच्या आनी तांतल्या फिरगजेंच्या सर्व गवळीक आडाळत्या वेवस्थांनी लायिकांच्या मेतेरपणाक अवकाश जालो. ह्या बंगराळ्या संदर्भाची मोवाळ याद आमकां नवे समांच्या सक्तेन भरूंक शकता. दुसरी वातिकन विश्वसभा पवित्र सभेन नवें वारें हाडूंक शकली. ह्या बदलापान महत्वाचो वांटो पवित्र सभेच्या सर्व राटावळींनी लायीक बावार्थ्यांच्या मेतेरपणा आनी मुखेलपणाक संबंद जाल्लो. विश्वसभेन सबार बदलापां तरी तातूंत लायीक बावार्थ्यांची सकत स्थळी पवित्र सभेच्या आडाळत्यांक जोगत्यान वापरन पवित्र सभेक बोडवंत करचें येवजन महत्वाचें. उदेंतीचे रोम मंगळुरान तवळसो बिस्प जाल्लो बाजील साल्वादोर सोस विश्वसभेच्या थोड्या बसकेनी वांटेली जाल्ल्यान विश्वसभेचें चिंताप मंगळुरान जारयेक येवंक सलीस जालें. 1968 इसवेतावनूच मंगळुरांत लायिकांक दिएसिजीच्या आनी तांतल्या फिरगजेंच्या लौकीक आडळत्यान वांटेलपण दिवच्या दिशेन चर्चा आनी आटो उचलताले. या दिशेन महत्वाचो वावर मंगळूर सांदोदनच्या आसऱ्यांत जून म्हयन्यांत 1970 इसवेंत चल्लो आनी ह्या जमतेक मंगळूर दिएसिजींत वावरच्या सकड याजकांक आनी धार्मिकांक आपणे दिल्ले. ह्या सकडाचो फळ जावन 14 नोव्हेंबर 1970 वेर मंगळूर दिएसिजीन गवळी बापान ताच्या पयल्या गवळीक परिशदेचें संविधान नवीकरणाचें कार्यरूप परगटलें आनी दिएसिजीन गवळीक परिशद आनी फिरगज्यांच्यो सलाह मंडळी रुपीत केल्यो आनी हांकां याजक धर्मीक तशेंच लायीक बावार्थ्यांक सांदेपण दिलें. मंगळूर दिएसिजीची गवळी परिशद हो वेवस्थीत रितीन चलताली. ह्या गवळी परिशदेंत लायीक मुखेल्यांक मस्त अवकाश आसले. लायीक मुखेल्या पैकी थोड्यांक तरबेती खातीर विविध जाग्यांक धाडची एक रिवाज आसले. दिएसिजीन तर गवळीक परिशद लायक मुखेल्यांक तयार करता. बिस्प बाजील साल्वादोर सोसाच्या काळार दिएसिजीच्या गवळीक परिशदेची कामां दिएसिजीन पोसके घेतिल्ल्या बिदर मिसावाची वाडावळ पापा जुआंव पौल दुसऱ्याच्या बेटेवेळी जोगती वेवस्था आनी मांडावळ 1969 इसवेच्या ओपी त्यागीच्या धार्मीक सुटकेच्या मासुदे विरोध लोकांक एकवटीत करचो वावर फिरगजेंच्या गुरकारांक तरबेती तांकां लायीक मनियारांचे स्थानमान तशेंच तांचे मुखांत्र ल्हान क्रिस्तांव समुदाय वाडोवंक निरंतर प्रयत्न लायीक बावार्थ्यांक तांचेच म्हणलें भोळवंत संघटन आसा जे म्हूण कॅथोलीक सभा वाडच्याक मांडावळ आनी तिचे शाखे सर फिरगजांनी विस्तारूंक वावर क्रिस्त जयंती 2000 खातीर ताच्या 10 वर्सां आदींच कार्ययोजना मांडून हाडली. बिस्प बाजील सोसाचो गवळीक रुपयोत्सव सोलोवन तांतूं उरलेलो दुडू घालून दिएसिजीची शिकपा निधी आसा केली. दिएसिजी केंद्रीक निधी सेंट्रल पूल आसा करून गरजेवंत फिरगजांक आदार दिवची वेवस्था केली. मंडळींनी स्त्रियांचो संख्यो चडलो. स्त्रियो मंडळींनी तशेंच समाजांत मुखेलपण घेवन तांचें अस्तित्व गौरवान रुपीत जालें. बिस्प लुईस पौल सोसाच्या काळार दिएसिजीच्या गवळीक परिशदेची कामां गवळीक परिशदेंत सबार महत्वाच्यो तरबेत्यो लाभयल्यो. दलित क्रिस्तांवांच्या हक्कां खातीर व्हड जायत रॅली सांत जुजे इंजिनियरिंग कॉलेज संस्थापीत करच्यान 2002 येवजण बिस्प लुईस पौल सोसाच्या गवळीकपणाचो 10 वर्सांचो संभ्रम सोलोवन संभ्रमाचो दुडू उरोवन दिएसिजीच्या दुबळ्या पिडेस्तांची वैद्यकीय निधी उबी केली. कॅरियर एडव्हान्समेंट प्रोग्राम कॅप्सेल मांडून हान समुदायाच्या विद्यार्थ्यांनी उंचल्या शिकपा आनी उंचल्या हुद्द्यात येवची मेटा काडूंक प्रेरेपीत केले. दिएसिजीच्या कॅथोलीक सरकारेतर संघटनाक संगी हांड 6 वावराद्वारी भोळवंत करच्या उद्देशान बांदव्या NGO फेडरेशन आसा करूंक मार्गदर्शन 2008 इसवेंत इगर्जेचेर धाड पडलेले वेळी मुखेलपण
आणि जस्टिस सोमाशेखरा आयोगाच्या वर्दे विरोध प्रतिभटन चलयले. 2008 इसवेंत मंगळुरांत इगर्जांचेर धाड जाल्ली. ही धाड जाल्ली चिंतेन आसतना आमकां कोणाकी ह्या विशयांत पयलें कळीत नासलें आनी अशी एक धाड जाल्ली आसता ताका कशी प्रतिक्रिया दिवची. मस्तू मनीस मार्गार आयले आनी ताज्या मागीर स्वयं प्रेरीत रितीन तांणी प्रतिभटन केलें आनी वेगवेगळ्या रुपांनी नमुन्यांनी हाका प्रतिक्रिया दिली. क्रमेण ताका एक रूप दिवचें पडलें ह्या प्रतिक्रियेक आनी त्या लागून DSCच्या हंतार एक ल्हानशी समिती रचली. थोड्याच दिसां भितर हे कार्यरुपाक हाडले आनी कोडयाळची सगळी पेंट काळ्या बावटांनी आनी तशेंच लोकांनी बरोवन गेल्ली आमकां पळोवंक मेळटली. आनी असलें एक योजन घडये भितर चड वेळ नासतना आयोजन केल्लें. गवळी परिशदेच्या अनुमतेन आनी थंयसर काणगेल्या निर्धारान आनी युनिकॅडा मुखांतर सगळ्या DSCन बरो सहकार दिल्लो. तांझानियांत सामे मिसांव सुरवातच्या वावरांत गवळी बापाक व्हरतो सांगात. 2017 इसवेंत दलित क्रिस्तावांच्या आनी हेर दलितांच्या हक्कांक राखचे खातीर बृहत रॅली सोलोवन सरकारान आपली वाट सरकी करून घेवंक दबाव हाडला. कॅथोलिक वकिलांक संघिहान डायसिजन लॉयर्स गिल्ड रुपीत केलो आनी ह्या गरजेवंतांक कानून माहीत आनी आदार लाभाशे केला. निरंतर राजकीय तरबेती आनी मार्गदर्शन कार्य मांडून हाडल्यांत. DSCच्या 125 वर्सांच्या जुबलेवाचे कार्य गद्दाळयेन मांडून हाडन त्या उगडासाक 161 घराबांचे योजन मांडून हाडन संपूर्ण केला. भावार्थाचे वरस, बायबलाचे वरस, एवकरिस्ताचे वरस, तेरसाचे वरस अशें पवित्र सभेच्या महत्वाची वर्सां संभ्रमीक रितीन चलोवच्याक शिबिरां, प्रदर्शनां आनी देखावे चलोवंक जोगते मुखेलपण DSCच्या गवळीक परिशदेन दिला. क्रिस्त शक 2000 इसवेंत क्रिस्त जयंती महाजुबलेव अर्थाभरीत रितीन संभ्रमला. स्वच्छ भारत आंदोलन DSCजींत सक्रिय रितीन चलयला आनी त्या खातीर धरती पचवीकडची योजना मांडून हाडल्यांत. 2014 इसवी पर्यंत आमच्या DSCच्या हंतार 16 आयोग आशिल्ले. ते तुमी जाणात. ते आयोग तांच्याच समिती मुखांतर वावरून आशिल्ले आनी तो गवळीक परिशदेच्या संद्यांक क्रियाळ जावन वावर करूंक अवकाश चड मेळोवंक नासलो. हर एक गवळीक परिशदेच्या संद्यांनी क्रियाळ जावन वावर करूंक अवकाश लाभाचे म्हणल्या उद्देशान 2014 इसवेंत तवळच्या गवळीक परिशदेच्या सल्ला प्रमाणे MP नोरान तवळ कार्यदर्शी फिर्गस मट्टार, वारड्या मट्टार आनी DSC मट्टार गवळीक परिशदेंच 7 समिती रचल्यो. आध्यात्मिक समिती, कुटुंबहिता समिती, सामाजीक माध्यम समिती, युवजनाची नागरीक जागृती आनी सांस्कृतीक समिती आनी अभिवृद्धी समिती, फिर्गजाची आनी संस्थाची आस्तीची समिती आनी ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची समिती रचल्यो. तवळ पर्यंत आशिल्ल्या DSCच्या 16 आयोग ह्या 7 समिती सांगाता वावर करूंक वेवस्था चल्ली. ह्या समिती मुखांतर गवळीक परिशदेच्या सांद्यांनी केल्लो वावर विशेष जावन आसा आनी ह्या समिती मुखांतर सबार कामां जातालीं. हर एका हप्त्यांत म्हणल्या बरी पत्रिक माध्यमांनी कॅथोलिकांनी केल्ली बरी कामां फायज जातालीं. क्रिस्तांव भावंडांनी सयत ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಚಿಕ್ಕ ಸಮುದಾಯವಾದರೂ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ अशें तांणी उद्गारलेलें आसा. ह्या जकांनी तशेंच लायक भावार्थ्यांनी सबार पावटी नव्यान रचीत जाल्ल्या समिती मुखांतर केल्ल्या वावरा विशांत व्हरती होगळीक उसारिल्ली आसा. गवळीक परिशदेच्या सांद्यांनी नव्यान रचीत जाल्ल्या समाजीक समिती
तशेंच नागरीक समिती मुखांतर कळमेतांतलो वावर केल्ले वरवीं आमच्या राज्य सरकार आनी स्थळीय संस्थांच्या विविध समितींनी कातोलिकांक मुखेली जावन सेवा दिवंक अवकाश लाभलो. गवळीक परिशदेच्या सक्रीय मुखेलपणाच्या वावरा मुखांतर मानेस्त J.R. लोबो शासक जावन आनी मानेस्त आयवन डिसोजा MLC जावंक आदार लाभलो. आमच्या समुदायाच्या सबारांक सरकारान विविध प्रतिश्ठीक हुद्द्यांक नेमक केल्लें आसा. सबार जण स्थळीय संस्थेच्या चुनावणेंत जिखून आयिल्ले. हें आमकां स्पश्ट कळीत करता की गवळीक परिशद क्रियाळ जाल्यार समुदाय क्रियाळ जाता. समुदाय क्रियाळ जाल्यार समाजेंत आमी क्रिस्तांव उजवाडा परी परजळटाव. बिस्प पीटर पाऊल सल्डानाच्या काळार DSCGच्या गवळीक परिशदेची कामां, DSCGची जोगती वळख घेवन गरजेची कार्ययोजना मांडच्याक सर्व कुटुंबाची सर्वे करून ताचेर होंदवून कार्ययोजना मांडून हाडूंक प्रयत्न केल्यात. अंतरधर्मी संवादाक आनी क्रिस्ती एकताराक महत्व दिवन कामां केल्यात. लावदातो सी योजनाद्वारे लाखांनी झाडां वांटून धरती पाचवी करच्या परी केला. प्रकृतीची संपत्ती आनी तितली वाडोवच्याक जलबंधन योजन घालून उदका संपत्ती वाडयल्या. पापा फ्रांसिसान 2021-23 सिनोद आपयल्या. हातूंत DSCGच्या आनी त्या सकयल्या हंताच्या वांटेलपणा विशीं जोगते मार्गदर्शन गवळीक परिशद दिवनूच आसा. DSCGच्या गवळीक परिशदेचो भांगरोत्सव केवळ DSCGचो हो संभ्रम मात न्हय, बगार हर एक फिरगजेन आसा जाल्ल्या तांच्या गवळीक परिशदेचोय संभ्रम. ह्या संभ्रमाचो मुखलो फळ जावन आमी लायक बावडट्यांक तरबेती दिवंक आशेता. बरी तरबेती दिवन बरे मुखेली आमी उपजयतल्या. ह्या 50 वर्सांनी आमच्या DSCGंत जायती प्रगती जाल्या. प्रत्येक जावन फिरगजांनी ह्या आमच्या परिशदेच्या सांद्यांनी मुखेलपण घेवन हो अवकाश खंडीत गळशिला. तशेंच फिरगजीच्या गवळीक परिशदेंती वांटो घेवन क्रियाळ वांटो घेवन फिरगजीच्या हंतार उदरगतेक ती कारण जाल्या. पूण फुडें कितें संभ्रम केलें सकड अखेर जालें की आमच्या कुटुंबांक आमी तरबेत करी जाय. आमच्या लायक बावडट्यांनी चड आनी चड मुखेलपण घे जाय. सामाजीक संगतींत आनी तशेंच फिरगजेंतल्या गवळीक वावरांत आमकां एक फ्रेमवर्क मेळ्ळें, एक रीत मेळ्ळ्या आयोगा मार्फत. ही आयोगांची रीत केवळ आमच्या मंगळूर DSCGक मात न्ही, कर्नाटकांतल्या सर DSCGक आनी भारताच्या सर DSCGंत ही आसा. म्हणटच आमी केवळ आमचेच ताकी चलना, हेरां सांगता चलता आनी तें आमच्या DSCGंत दिश्टीक पडा जाय. गवळीक परिशदेचो आमी बांगरोळो उत्सव केल्लो सार्थक जातलो. नंतर जालें लायकांच्या तरबेतीक आमी गमन दिना जालें. युवा जाणांची तालंतां सोदून काडून त्या तालंतांक पुरस्कार दिवन तांणी गांवांतच रावन काम करून, गांवांतच उद्यम करून, गांवांतच स्वाउद्यम करून नवीं नवीं कामां आविश्कार करून आमच्या भुरग्यांनी मुंदरसून व्हेलें जाल्यार मात्र आमकां कांयपणी बरेपण करूंक साद आसा. समाजाच्या उदरगती खातीर वावुरता म्हणलें एक मन घट्ट मन आमी करया. तवळ मात्र आमचे गवळीक परिशदेचें काम सार्थक काम. नंतर जालें आमी केवळ मिटिंगां करून घरा गेल्यार कितेंच फायदो ना. देखून हांव नवी आतां जनवरींत नवी गवळीक परिशद येता आसतना तांणी ह्या दिशेन सिनोदाची पवित्र सभा, सांगता चलची पवित्र सभा आमी याजकांनी, धार्मिकांनी, लायक बावडट्यांनी, सक्टांनी, ल्हानांनी आनी व्हडांनी सांगता चलची पवित्र सभा आमी करया. तुमकां समेस्तांक ह्या बांगराळ्या उत्सवाचे शुभाशय पटयता. येदोळ पर्यंत काम केल्ल्या सर्व साहेबांक, कार्यदर्शींक, विगार जनरलांक आनी कोण सक्कड येदोळ पर्यंत ह्या गवळीक परिशदेंत आसले, कुमोग केल्ले आसात, विंसून आयिल्ले आसात, नेमाक केल्ले आसात, संघ संस्थेचे मुखेली आसात, धार्मीक वडील आसात, सक्टांचो हांव उपकार बावडटा. 50 बंगराळी वर्सां संपोवन फुडें वचून आसचो मंगळूर DSCGंतलो सर्व गवळीक वांटेलपणाच्यो वेवस्था ह्या
आदल्या 50 वर्सांनी बळवून जाल्यात मात्र न्हय दिएसीझेक वर्त्या फायद्याच्यो जाल्यात। आमची चरित्रा वैभावीक आनी कुरपेन भरलेली आसा। ह्या चरित्रेच्या बळान आमचो फुडार बळवंत करच्याक आमी मेटां काडुया। क्रिस्त केंद्रीत जावन एकवटलेली आनी एकामेकाक संगात दिवची भाऊ बांदवपणाच्या स्पिरितान भरलेली भव्य सभा आमी रचुया।